रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज एक कॅम्पेन लॉन्च करता. बिगस्ट कॅम्पेन गोयची जी अजून पर्यंत इंडियेन खंयच जावंक ना, अख्ख्या भारतान खंयच जावंक ना. जी गोंयान ह्या भायल्या लोकांची इल्लीगल वोटिंग कार्ड आसा ती कॅन्सल करपाची कॅम्पेन आयच्यान आमी लॉन्च करता. सगळी वोट बँक कॅन्सल करूया, ह्याची लायकी हांकां दाखोवया. आज आमकां हे शिकयतात, आज आमकां शिकयतात गोंयान येवन हे वोट घेवन आमी गोंयकार म्हणून सांगता. आज जे तुमच्या गांवान हे आसात भायले लोक तेंची वोट बँक कॅन्सल करूया आमी. आमकां तुमचो सपोर्ट जाय. आमी तुमच्याकडे येतले, तुम्ही आमच्याकडे येतले. आमी तुमकां लिस्ट दितले, फक्त आमकां तुम्ही लिस्ट हे तुमच्या गांवान कोण कोण भायले आसा तेची लिस्ट दिवपाचे. सगळ्यांची वोट बँक कॅन्सल करूया आमी. आयज तुम्ही पळयता खंयच्यान पुलीस आसा, आयज ते वताक रावला आमकां लागून, तुमकां लागून, आमच्या सेफ्टीक लागून. पूण हो दीस आयज येवपाकूच जायनासलो गोंयान. आयज आमच्या गोंयान आमकां मिटींग घेवपाक पुलीस प्रोटेक्शनाचो दीस येवपाकूच जायनासलो. आयज ते बाबडे आपल्या ऑफिसान बसपाक जाय सुशेगाद. तांकां आयज हांगा येवचेच पडपाक जायनासले. पूण ही परिस्थिती कोणी हाडली? ह्या सरकारान, ह्या पॉलिटिशियनांनी, ह्या MLAंनी, हे पंच सरपंच यांच्यानी परिस्थिती हाडली आमचेर. 40 न्हू 40 जाले. 40 कितले सेट येवन गेले. सगळे सेट कोण येयलो कोण गेलो मेलो काबार जाले. आमी जागे जायना जाल्यार तुमची भुरगीं जी जातली फुडें ना जाल्ली ही भुरगीं धाकटी जर येयला कोण तांकां ह्या भायल्या लोकांच्या अंडर रावचे पडटले. आनी हे MLAंकडे, ह्या आमदारांकडे तुम्ही जशी चप्पला झरयल्यात तशीच चप्पला झरोवची पडटली. सेम काय जावचें ना. जर तुमकां क्रांतिकारी गोंयकार म्हणून जगोंक जाय, जर तुमकां गुलामगिरी मुक्त जगोंक जाय, तुमचे डिसिजन आसतले. तुमच्या भुरग्यांक गुलामगिरीन धुकलपाचे, गोंयकारांची आयडेंटिटी, गोंयकारांचे एक्झिस्टन्स गोंयान टिकोवन दवरपाचे काय ना हे तुमचेर आसा, आमचेर ना. आमी फक्त तुमकां सांगपाक शकता, आमी तुमकां सपोर्ट दिवपाक शकता. पूण एवरी टाइम तुमचो गांव वाटोवपाक आमी तुमच्या कडेन येवचे ना, आमी पावचे ना. सॉरी, पावचे ना. आमकां तो कल्चरूच करपाचो ना. वन मॅन शो करपाचोच ना. हांगा मनोज एकटो व्हडलो जावपाकूच जायना. जे दीस मनोजाक तुम्ही तकलेर बसयतले त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार. बरोवन घ्या, त्या दिसा रेव्होल्युशन काबार जातले. आमकां रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एवरी गोंयकाराक पावर दिवपाक जाय. जे गांवान आमी वयता त्या गांवांक पावर दिवपाक जाय. तो उजो पेटोवन आमी वयतले, तो उजो पालोवन वयचे ना. फाल्यां मनोजाची नाल्यार आनी कोणच्या आमच्या भुरग्यांची गरज पडपाक जायना तुमकां तुमचो गांव वाटोवपाक. अशें कितें तरी करून वयतले आमी. आनी ही चळवळ फक्त सुरू जाल्या, काबार जावंक ना. एवरी गोंयकाराक रिस्पॉन्सिबिलिटीची फिलींग आसा पळय ती आमी काळजान घालता. तो उजो आमी म्हणटा, उजो म्हणटा तो उजो, तो क्रांतीचो उजो, चळवळीचो उजो, हे रेव्होल्युशनाचो उजो. ही वायल्ड फायर न्हू जी लायली ती डोंगर लासून काबार जालो ना. परतून सांगता, हो जो उजो आसा हो चॅनलायज डायरेक्शन दिल्लो उजो आसा. वेल्डिंग मारतना पळयला तुम्ही, वेल्डिंग जेन्ना मारता आमी त्या उज्याक डायरेक्शन असता. त्याच्या फाटल्यान एक सिलिंडर असता जो त्याका गॅस सप्लाय करता. तसे आमकां सप्लाय गॅस तुम्ही करता, आमची गॅस तुम्ही. आणि जो उजो वयता डिफरंट पार्ट्स घेऊन जॉईन करता. तसे आम्ही गोंयच्या प्रत्येक कॉर्नराचेर वयता आणि आम्ही ते गांव आसा ते युनायट करता एज अ गोवा. आणि फायनली जेन्ना सगळे वेल्डिंग मारून काबार जातले तेन्ना गोंय सगळे युनायटेड गड आसतले. परतून एकदा गड आसतले, ही मूड गड आसतली. तो उजो हे लक्षांत दवरा, तकलेन घाला. कित्याक तुमच्या आंगान फायर आसतली, राग आसतलो, एंगर आसतलो. पूण तो एंगर खंय तरी डायरेक्शन दिवपाक जाय तेका. मारामारी करून न्हू, वायलन्स करून न्हू. गणेश झिंगा मामा म्हणून रावता. गणेश झिंगा मामा कळ्ळो मरे कोणतो तो. त्यांनी लेटर बरयले 1 तारखेर डेप्युटी कलेक्टराक. कितें सांग, आमची मीटिंग कॅन्सल कर खंय.
आमची मिटिंग सांकवाळ्यांची जाता ती कॅन्सल कर खंय. ह्या झिंगा मामांक खबर ना, ह्या झिंगा मामांक खबर ना अजून पर्यंत आम्ही कंट्रोलान आसा भुरगे. अजून उजो आमचो डायरेक्शनान वयता. सिलिंडर फाटल्यान भरलेलो आसा. केन्ना सिलिंडर फुटात जाल्यार झिंगा मामाचे कितें जातले पळय झिंगा मामांक सगळें ना. सो ह्या गणेश झिंगा मामान आमच्या कडेन फकाणां करची न्हू. गोंयकारांकडे आमी जितले सोंसला पळय तितले सोंसले. आमी सोंसले. तुवें जी तुजी कम्युनिटी हाडून दवरल्या ते कम्युनिटीचे नांवूय घेवपाक मेळना. सो मातशें प्लीज अंडरस्टँड. जाल्यार ती कम्युनिटी दवरल्या तुवें इल्लिगली आनी आयज तूं पॉलिटिशियनाचो हो म्हणून दाखयता. वोट बँक हो कसो डोनर कसो. त्याची सगळी वोट बँक कॅन्सल करया. टेन्शन ना.